आमच्या घरा फुडल्यान चोरी जाल्ली 15 ऑगस्टा राती आनी थंय CC कॅमेरान थोडे आयला मनीस आयिल्ले आहा दिश्टी पडटा रॉड घेवन बरो हॅक्टी आहा मास्क घालून बी 4 दीस जावना आमच्या घरान म्हाजे चली आनी धावे रावता ते आमगेर आयले 8 दिसांचे कितें दिसाक हांगा येताले ट्युशन दिवपाक आनी रातचे सांजचे राती नाशिल्ले हांगा सो ते अनफॉर्च्युनेटली ते सकाळीं येवना एज युजल ती 3 आयली ट्युशन दिवपाक ताका दार ओपन मेळ्ळें भायली लायट ती मोडलेली आसा ती रडपाक लागली म्हाका फोन केलो आमी इमिडिएटली आयले सगळे भितरले अलमारी मोडून अलमारीचे दागिने आशिल्ले सोन्याचे ते आमी घातिल्ले ते घुमान घातिल्ले तेजी चली जाली ताका घातिल्ले सगळे भांगर ऑल टुगेदर ऑलमोस्ट अबाउट 11 lakhsचे आनी कॅश एक 10,000 आशिल्ले दोन्ही अलमारी तोडून त्यांनी भितर गेला पुलिसांनी पंचनामा केला सगळें केल्लें आहा आश्वासन दिलां फक्त आमकां तो मनीस नोंद घेवन तो आमी तुका फूल सपोर्ट दिता पुलिसान आमकां आश्वासन दिलां पण चोऱ्यो खूब वाडला हे सगळें एक ती मेन कारण अनएम्प्लॉयमेंट लोक शिकलेले आहात अनएम्प्लॉयमेंट कितें कशें करताले सरकार हे सरकार सुद्दां करना ना तो अनएम्प्लॉयमेंट नसतना हे सगळें चोरी घडटा आनी आमकां हे आसा न्ही पुलिसांनी पेट्रोलिंग खूब लोकां राती म्हाका सांग आनी एक फ्लॅटान हांगासर हे चोरी जाल्या आमच्या साडे आनी तितल्या फ्लॅटान सुद्दां चोरी केला तेगेले पण ते भांगर काय नाशिल्लें फक्त तेजे कितें कॅश कितें 30,000 आशिल्लें आमचे मेन आहा आमचो व्हडलो आहा न्ही अमावंट भांगर तुमचे जवळ जवळ 11 रिक्वेस्ट करता पुलिसान गव्हर्मेंटाक की ते चड सामकें बंदोबस्त करून ते कशे चोरी करपाक तांकां धरपाक जाय म्हणून नाल्यार हे आयज केले फाल्यां अशें परत वतले आमच्या गोंयान ही चोरी आतां खूब जावपाक लागले खूब मारामारी हे रेप हे सगळे गोंयान पयलीं अशें केन्ना नाशिल्लें आमचे ल्हानपणांत कोणाचे पयशे 10 रुपया पडला वाटे कोण घेवन नाशिल्ले तशें व्हरताले तुम्हाला पयशे पडलेले आहा ते व्हरून व्हरताले आमी जे ल्हानपणां आमी गोंयान जे पळयलां वातावरण आतां खूब वाडलें जाल्यार UPचे बिहारचे आसामाचे हेजे सगळे बंगालचे लोक आयला लेबर भरला न्ही ते कितें करता कॉन्ट्रॅक्टर हाडटा लेबरां भरून ती गाडी ट्रेनान भरून इतले बिहारचे लोक येता आनी इतले ते हेजे लोक येता आसामाचे येते भायले लोक कांयच कळना कोण कसो म्हणून मातशें पुलिसांनी तेंचे फाटीं लागून मातशें तांकां धरपाचें इतली म्हाजी रिक्वेस्ट आसा नमस्कार आमी आसा सद्या सपना पार्कान हांगा राती सकाळीं कितें चोरी जाल्या जवळ जवळ 11 लाखाचें भांगर व्हेलां अशें म्हण आयकता पयर हांगच्यानूच एक 200 मिटराचेर थंय चोरी जाल्या रुबिना ताजे घर जाल्या चलता कितें तें कळना रातचे पोलीस गस्त घालता काय ना तेंय आतां कळना तर बाब CM दिवपाची गरज आसा काय ना तुवेंच म्हाका सांगचें कारण कोण्या जे कश्ट करता कश्ट करून जे भांगर जावं पयशे आपल्या घरान दवरता ते आज सेफ ना कित्याक लागून तें म्हाका सांगचें तुमचे रोबोट पोलीस खरेंच ड्युटी करता काय ना हें आमकां सांगात तशें तुमी गाडयांचे स्पीड मिटर लायता तशें गाडयांक तुमी लावचें की हे खरेंच रातचे खंय पेट्रोलिंगाक वता काय ना तेंय पळोवचें कारण पेट्रोलिंग इज अ मस्ट जरूर ह्यो चोरयांचेर हें जातलो आमचेर निर्बंध लावपाक शकतले म्हणजे मागणी आहा सगळ्या फोंडेचे आमदार रवी नायक हाचे कडेन मागणी आसा की जाता तितले बेगीन फोंडे पोलिसाची एक मिटींग घेवची आनी फोंड्या रातचे तरी गस्त घालची अशी म्हजी मागणी आसा कारण गोरगरिबांचे पयशे जर अशे फुकट वचपाक लागले लोकांच्या गळ्यान वचपाक लागले जाल्यार अत्यंत दुर्दैवी गोश्ट आसा आमी जोडटा आमी कित्याक लागून जोडटा तर आमच्या फुडल्या पिढीक लागून जोडटा आमच्या भुरग्यांक लागून जोडटा आनी हे पयशे जर रातोरात वचपाक लागले जाल्यार सामकें दुर्दैवी गोश्ट आसा आनी परत एकूच सांगता की आमकां खरेंच गोंयकारांक घेवपाची गरज आसा